Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. आमची जी आता वेंचणूक आशिल्ली 10 तारखेक ताज्या पयलीं एक्चुअली डिसिजन घेतिल्लें हांवें जेन्ना आमचें इलेक्शन फेब्रुवारी 14 तारखेक तेन्ना 2 दिसांनी डिसिजन घेतिल्लें की हांव TMC मार्फत भायर सरतलो म्हणून. पूण जशें एक आमचे कारणामुळे कित्याक हांव उमेदवार आसल्या प्रमाणे हांव ते भायर सरपाक शकना कित्याक डिसक्वॉलिफाय जावपाक शकता म्हणून हांव उगी राविल्लो. कित्याक जें म्हाजे कडेन घडिल्लें तें एक्सपोज करून मडगांवकारांक पयलीं तरी सांगपाक शकना आशिल्लो. जेन्ना पळय जे TMC पार्टी म्हणटा तांच्यांनी डॉरिस टेक्सरा भायर सरिल्ले हांव कांय उलोवंक नाशिल्लो कित्याक ताका कितें घडिल्लें आसतलें. पूण म्हाका जेन्ना घडलें इलेक्शना टायमार 5 दीस पयलीं तांच्यांनी जो म्हजो घात केल्लो तो असो बाकीच्या कॅन्डिडेटांक केला जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण बाकीच्यांक केला म्हूण आयकलां हांवें. फायनान्शियली जावं आनी कितें हांव म्हणना, पूण जे कितें पळय मोरल सपोर्ट आसता आमकां जाय पडटा इलेक्शना टायमार कॅन्डिडेटांक तो सगळोच सपोर्ट तांच्यांनी काडून घेतिल्लो आशिल्लो म्हजो 5 दिसां पयलीं. कांयच ना, फक्त ऑफिशियली तांच्यांनी एक तें हांव तुमकां पत्रकारांक लिपयना, ऑफिशियली 25 तेंच्यांनीच म्हाज्या एकावंटान घातिल्ले आनी कांयच ना सोड. पूण हांव काय म्हणटा ते 25 आमकां कितें आसता तें ऑफिशियली दाखोवचें पडटात कितें खर्च जाता कितें जाता तो. हांवें कोणा कडेन सेटलमेंट करूंक ना आनी ना हाज्या फुडें करचो ना. आनी जो सेटलमेंट करता तो मनीस जर आशिल्लो न्ही तो लास्ट पर्यंत न्ही असो झगडपा नाशिल्लो. सेटलमेंट म्हणटा तो पयशांचो जाता आनी कसलोच जायना. पयशांचो सेटलमेंट जालो तेच पयशे काडून आनी कोणा वाडटा आशिल्लो. आनी हांव डिसायड करतलो कित्याक जो सरकार आसा खंयचो सद्या ताच्या रावन जी मडगांवची उदरगत करपाक आसा ती करपा जाय म्हाका.